होळये निमतान कोकण रेल्वे पर्यटकां खातीर खासा रेल्वेचें आयोजन केलां। पश्चिम रेल्वेच्या जोड पालवांत केल्ले हे आयोजनांत कोंकणी रेल्वेच्यो ह्यो गाडयो सुरत ते मडगांव मजगतीं येतल्यो। कोंकण रेल्वेन होळीच्या निमतान पर्यटकां खातीर सुरत ते मडगांव मजगतीं खासा रेल्वे गाड्यांचें आयोजन केलां। गोंया वांगडा कोंकणांत होळये खातीर येवपी प्रवाशांक तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक हाचो फायदो जातलो। ह्यो गाडयो वलसड, वापी, पालघर, वसई रोड, पानवेल, रोहा, माणगांव, वीर, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी, थिये, करमळे ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर रावतल्यो। रेल्वे क्रमांक 09913 आणि 09194 ह्यो दोन गाडयो दर सप्तकाक सोडटले आणि ताचे दर वेगळे आसतले अशें कोंकण रेल्वेन काडिल्ल्या पत्रकांत आसा। रेल्वे क्रमांक 09193 ही सुरत ते मडगांव जंक्शन रेल्वे गाडी 17 मार्चाक सांजेच्या 7:50 सुरतांतल्यान सुट्टली आणि दुसऱ्या दिसा दनपारा 12:30 मडगांव पावतली। तशेंच 18 मार्चाक दनपारा 1:40 09194 ही रेल्वे गाडी मडगांवच्यान सुरत वचपाक भायर सरतली आणि दुसऱ्या दिसा सकाळी 8:35 मेरेन सुरतांत पावतली अशें पत्रकांत सांगलां। पर्यटकांनी ह्या सोयीचो लाव घेवचो अशें ह्या पत्रकांत म्हणलां।